Permeswara vakana shekache ritumi voy deva soti thakaya novengi rotsukaya Permeswara vakana shekache Devasudgitangaya Permeswara Mahana Gitangayona Gudhat Urkhadat Naum Devache Urgutat Haron Tache Novengit Rosungayat Permeswara Vakhanat Shekanshi Ritumevoi Devasudgitangaya सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून रिची लोबो आपल्या 21व्या जल्मा दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताका जबाबदारीचो नागरीक करूंक ताचे पासून आमी मागुया दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एल्विरा द सिल्वा हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया जॉय फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता कितें भाशेन ताचे पासत मागुया जो एक तरणाटो शेतान वावुरपी शेतकामती आयज सद्याक तो जखमी जाल्लो आसा ताचे पासत ताच्या जल्माच्या दिसाक ताचे पासत मागुया आमचे फिरगोजेची 400 वर्सांची समारंभणी आमी सुरू करपाची आसा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमचे फिरगोजे पासत आनी आमच्या फिरगोजकारां पासत खेरीत भाशेन मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुझ्या भाव भयणीनो धर्माची शिकवण एकदम बरी आनी धर्माची शिकवण जरी तर आमी सारकी पाळली आनी सारकी शिकयली जाल्यार आमचें जिवीत जायतें बरें जावपाचें तरूय आसतना आमी जायते फावटी धोंगेपणां केल्या सुरू करून आमचे वडील धर्मीक वडील पादविगार पादकूर आमचे बिस्प साहेब आनी हेर सगळे पाद्री आमचे पासत आयज मागात आमी जें कितें शिकयता तें धोंगेपणां करिना जावं आमचे समाजीक वडील आसात तांचे पासत आयज मागात कित्याक आयज आमचे समाजीक वडील जे आसात जायते फावटी जायते कायदे आमकां शिकयतात पूण आपुणूच ते कायदे मोडीत रावतात आमच्या समाजीक वडिलां पासत मागुया आमच्या आवय बापाय पासत मागुया आवय बापायनी हे कायदे सारके सांबाळपाक आनी आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक आनी आमी सगल्यांनी धोंगेपणां पयस करून जें कितें सारकें आसा सरळ आसा नीट आसा तेंच पाडूंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया आनी जायते फावटी आमी धोंगी जिवीत जियेले हांव देखून देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक
भलेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या ओथीर संवसारान सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. ह्या आमी मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. भाग्यवान पावलून तेसलोनिकारांक बरोवले दुसरे चिटीची सुरवात. आमच्या देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसलोनिकारांचे पवित्र सोबेक ही चीट बरयतात. पावलू, सिल्वान आनी तिमोत. देवा बापा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता कडची कृपा आनी शांती तुमकां. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर सदांकाल देवाचे उपकार आठोवंक आमकां कायदो आसा आनी आमी तशें करूंक फावो, कित्याक तुमचो भावार्थ वाडत गेला आनी एकामेका सोरी तुमचो जोण एकल्याचो मोग चडत वेता. तुमी सोंसलोल्या दुमाळ्या आनी कोश्टा दोगडा मदें जी सोंसणीकाय आनी भावार्थ तुमी दाखयल्यात ते विशीं देवाच्या पवित्र सोबांनी उलोवन आमी तुमची व्हडवीक सांगता. देवाचो निर्णय नितीचो म्हूण ही एक खात्रेची खुणा. ज्या देवाच्या राजा पासत तुमी आतां खोश सोंसतात ते राज भोगूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर हें सगळें घडटा. आपले पदवेन आमचो देव सगळे तुमचे बरे निचेव शाट्टी पावूं आनी तुमच्या भावार्थाचो वावर संपूर्ण करूं म्हूण आमी मागता. हे भाशेन आमच्या देवाचे आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवांक तुमचे सवें आनी तुमकां ताचे सवें मान मेळटलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. परतून म्हणयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकाण शेक प्रितुमे वयर देवाक सोदगितां गायात. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव देवाचे, परगोटात तारण ताचे. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भें धरचें. जबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. उद्गार. Sorvesporam soy soy, sorvesporam soy soy, sorvesporam soy soy, sorvesporam soy soy. सुमी म्हणटा. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporam soy soy, sorvesporam soy soy, sorvesporam soy soy, sorvesporam soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा. कित्याक सर्गीचें राज तुमी मनशांक धांपतात. तुमी तातूंत भितर सरनात न्हय म्हूण
भितर सरूंक सोदतात तांकांय भितर सरूंक दिनात. दोंग्या धर्मशास्त्र्यांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें कोटा, कित्याक एक नवो शीस करचे खातीर जोडी मोडी तुमी बोवाडे मारतात आनी कोण एकल्याक सांपडायल्या उपरांत तुमचे परस ताका 2 पावटी अदीक हेमकोंड फावो जायशें तुमी करतात. कुड्ड्या फुडाऱ्यांनो तुमचें कोटा, देव मंदिराच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सोपूत घेयत जाल्यार तो रिणकारी जाता अशें तुमी म्हणटात. आरे मुर्ख्यांनो आनी कुड्ड्यांनो, कितें अदीक व्हरतें, भांगार वो भांगार पवित्र जायशें करता तें देव मंदीर? तशेंच तुमी म्हणटात वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा ते भेटवणेच्यान सोबूत घेयत तो रिणकार जाता. आरे कुड्ड्यांनो, कितें अदीक व्हरतें, भेटवणी वो भेटवणी पवित्र जायशी करता ती वेदी, तर वेदीच्यान सोपूत घेता तो तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्याच्यान सोपूत घेता, आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तो ताच्यान आनी तातूंत रावता ते देवाच्यान सोपूत घेता, आनी स्वर्गाच्यान सोपूत घेता तो देवाच्या शिवासणाच्यान आनी ताचेर बसलेलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी म्हाका तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जेजू केन्ना केन्नाय खोर उतरांनी उलयता, आनी आयज जरी तर जेजू ह्या इगर्जेचो पादविगार आसलेलो आनी असल्या उतरांनी जरी तर सेरमांव सांगता, कितें करपाची? हो आयज जेजू जरी तर हांगासर गोंयां आमचे मदीं आसलेलो आनी जें कितें आमच्या गोंयांत घडटा वा आमच्या भारतांत आसलेलो, भारतांत जें कितें घडटा ताचे विशीं जरी तर सरळ उलयतालो, नीट उलयतालो, कितें करपाचें? ताचेर केसी घालपाचे न्हय गाय, ताका मारूंक भोंवपाचें न्हय गाय, वो ताचे चुकी काडूंक भोंवपाचें न्हय गाय. अशेंच त्याय काळार घडलेलें. आनी हे फारिसेव, धर्मशास्त्री आनी फुडारी जे आसात तेंच करूंक भोंवताले. जेजूची नामनां वाडटा, जेजूचे फॉलोवर वाडटात आनी जेजूचे लोक आयकूंक लागलेलो आसा. हें जेन्ना पळयताले तेन्ना जेजूच्यो चुकी काडूंक ते भोंवताले. भोव करून जी खोटी शिकवण ते दिताले वो वांकडी शिकवण जे दिताले ताचेर जेजू आपले शिकवणे वरवीं एक निशेध कसो मारतालो. प्रोटेस्ट करून न्हय, पूण आपूण बरी शिकवण दिवन, सारकी शिकवण दिवन, आनी लोक ते आयकतालो देखूनच जेजूचेर आड वचो. आनी आयच्या दिसाक जेजू चाळवता तो आमकां आयकूंक येता. कित्याक देवाचें राज बांदपी कशें आमी वावुरता तेन्ना आपणाक जाय तशें न्हू, आपणाच्या फायद्याचें न्हू, आपणाचे आशेचें पळोवन न्हू, पूण देवाक कितें जाय तें करपाक जाय. जाल्यार हे फुडारी, हे धर्मशास्त्री, हे फारिसेव जे आसात देवाची खबर परगटूंक सोदताले खरें, देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक सोदताले खरें, जे कोणाक कांयच खबर ना तांकां शीस करून हाडटाले खरें, पूण हातूंत चडशे आपणाचो फायदो, आपणाची आशा, आपणाची नामनां हें सोदताले. आनी देखूनच जेजू चाडवता. आयज जरी तर असले आमचे मदें आसात, आमचे भाशेन याज्ञीक आसात ते, जरी तर आमी आमची नामनां सोदता, जरी तर आमी आमकां जाय तेंच आमच्या फायद्याचें उलयता, जाल्यार जेजू हेंच म्हणटलो, दोंग्या धर्मशास्त्र्यांनो, दोंग्या पादविगारांनो, दोंग्या पातकुरांनो, दोंग्या भिस्पांनो, हींच उतरां आमकां म्हणटलो. तशेंच फारिसेव जे आसात तांचे भाशेन जायते जाण आमचे ते कडेन याज्ञीक न्हय, पूण धर्म वो धर्माची शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतात वेगवेगळे तरेन, वेगवेगळे तरेन दुसऱ्यांक आदार करतात. कोण हिलींग करता, कोण रिट्रीट करता. भाव भयणीनो,
हांगाय जरी तर हें धोंगेपण आपणाच्या फायद्याचें, आपणाचे आशेचें आनी आपणाचे नामनेचें, आनीक लोकांक जे कोण आदार मागूंक येतात, बो करून पवित्र सभा म्हणल्यार लोक, आनी लोक जेन्ना येतात देवाच्या आदाराक तेन्ना तांचो फायदो काडटात, जाल्यार हींच उतरां, खोर उतरां जेजू तांकांय म्हणटा. फुडारी जे आसात, आमचे समाजाचे फुडारी, समाजान सगळे तरेचो लोक आसा, वेगवेगळ्या धर्माचे, वेगवेगळ्या भावार्थाचे, तांकां एकठांय सांबाळिनासतना असल्यो वस्तू घेवन, भोव करून धर्माच्यो वस्तू घेवन फुटी घालतात आपणाच्या फायद्याक, जाल्यार जेजू आयज सोलून काडपाचो. भाव भयणीनो, जायते पावटी सोलून काडले जाल्यार जे कोण असलीं कामां करतात, देव मंदीर वापरतात, देवाक वापरतात, वेदी वापरतात, वो धर्माची शिकवण वापरतात, तांकां जर तर कोणेंय करेक्ट करपाक प्रयत्न करीत जाल्यार तो रिणकारी जाता. जशें आयज जेजून म्हणलां, ही तुमी शिकयतात. रिणकार म्हणल्यार तुवें चूक केल्या, वो तूं एंटी नॅशनल, वो तूं धर्माचेर आड, तूं कम्युनल, ह्यो सगल्यो वस्तू ते म्हणपाक लागतात. आमच्या समाजान आमचे भोव करून आमचे जे आमदार मंत्री आसा ते अशें करता आमकां दिश्टी पडटा आमच्या दोळ्या मुखार. आनी हें सगळें जाता आसतना लोक जो आयकूंक आनी वावर करूंक आसा, कोणाचें आयकतलो? जायते जाण कन्फ्यूज जाल्ले आसा, घुसपागोंदळ जाल्लो आसा, समजना कितें करपाचें तें. जाल्यार असल्या वेळार खेरीत भाशेन जेजू कितें सांगतलो आसलो हें आमी चिंतूंक गरज. पादविकाराचें, पातकुराचें, बिस्पाचें आनी दुसऱ्या पाद्रीची खबर सोडात. जे आमचे समाजाचे फुडारी आसात, आमकां कायदे बदलीत रावतात, आडगां करीत रावतात, तांचीय खबर सोडात. जेन्ना घुसपागोंदळ जाता मनान, जेजू कितें शिकयतलो? आनी जेजूची शिकवण आमचे कडली पयस ना. पवित्र पुस्तक आमचे लागीं आसा, सारकें शिकोवपी आसात. जेजूची शिकवण आमकां सारकी बरे भाशेन हिस्कुटावून सांगपी आसात. जाल्यार जेजूचें आयकात. आनी जेजूचें आयकता तेन्ना आमी धोंगी जावची ना. जेजूचें आयकल्या उपरांत आमी जेन्ना भायर वेता, आमकां मीस काबार जाल्या उपरांत म्हणलां वचून येयात. आमी वचून येवचे पयलीं जरी तर ह्या समाजान, आमच्या घोराब्यान, वावराचे सुवातेर, शिकपाचे सुवातेर आमचो क्रिस्ती भावार्थ जियेना आनी भोव करून उरफाटें जियेता, धोंगेपणां करता, फकत दाखोवपाक दुसऱ्यांक, जाल्यार आमचें खोटा. तर आयज हे मिसाचे भेटेन आमचें जिवीत, आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचें भावार्थाचें जिवीत ह्या वेदीचेर दवरुया. हे वेदीचेर देव आमची भेट मानून घेता उंड्या सोऱ्याची, आनी आपल्या मासा रोगतान बदलून ती आमकां दिता. जाल्यार न्हयच फकत हो उंडो आनी सोरो, पूण आमचें जण एकलेचें जिवीत, आमचें क्रिस्ती जिवीत, भावार्थाचें जिवीत, वो आमचें धोंगी जिवीत ह्या आल्ताराचेर घालुया आनी तें देवाक उबारून तें आमकां बदलून दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37. C21. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते काची, याज्ञिक बाबाच्या कितें वेगळी दवरताय,
म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकायेन करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारान सासनांच्या देवा सर्व काळी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतावन जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंचगीत गासोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचगीत गासोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुन्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. दोनगी न्हय पूण खरें नीज भावार्थी नीज क्रिस्तांव जावंक आमकां आपयल्यात. आमचें भावार्थाचें दान आमी ह्या वेळार करुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस.
आनी आमकां तांण्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फलाना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू उगडास करीत जाल्यार तुजो खालसा संतोषान भोगता घेतलो पूण तूंच हाजी जालोय जाल्यार पुरो धादोसकायेन विरून वेश्याक ओतमो. जेजू तुज्या पवित्र नांवा सारकें मधूर संगीत खंयसरूच ना गावचें. व्हडलें उदोतोरांतले नाम गोडचें तूं लोक चिंतून मनाक ना उपसोचें.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्तोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे बाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिल्लीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारां आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88. F6. देवाक दिनवास देवा कारगा जेजू सोंगी आमकां विजोय. देवाक दिनवास देवा कारगा जेजू सोंगी आमकां विजोय. जेजूचो